दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत लाभ मेळिल्ल्यांचो सर्वे नोव्हेंबर म्हयन्यामेरेन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान मंगळारा सभाघरात दिली। तशेंच चुकीची माहिती दिवपी लोकांक भितर उडयतले अशें तो म्हणटा। प्रश्नोत्तराच्या वरान काँग्रेसीचो आमदार फिलिप रॉड्रिगीसान हो प्रश्न विचारिल्लो। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो कितल्या लोकांक लाव मेळ्ळो हाचो सर्वे सरकारान केलो काय कितें असोय प्रश्न ताणें केल्लो। आयकात तो कितें म्हणटा ते। So what are the reasons? Will the minister or the Honorable Chief Minister tells me what are the reasons for conducting this impact assessment survey? Whether it is because of misuse of this scheme or the financial burden on the government. What are the reasons or various reasons for conducting this survey, which has been started on 22nd and which will complete by December 2018. चुकीची माहिती दिवपी लोकांक भितर उडयतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिले। तशेंच हे येवजणे संदर्भात केशीची तपासणी करतना आमदारांनी जागरूक रावचे अशेंय ताणें मागला। खंयची स्कीम जशी चलयता आनी ताजो बेनिफीट लोकांक मेळटा, लोकांक अधिकार मेळटा, तशें म्हाका दिसता देर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल। आमी ह्यो सर्वे इतल्याकूच करता आतां कारण एक म्हणजे आमकां ताजो खरोच लोकां पर्यंत पयशे पावता काय ना सारके, लोकांच्यो पयशाच्या संदर्भात तक्रारी आसा काय कितें, आनी ताज्या मुळे जाणट्याक रिलीफ मेळ्ळो काय ना, ह्यो तीन गजाली आमी पळयता आसतना चवथी गजाल सगळ्यांत म्हत्वाची आहा भितर म्हणजे वीच हॅज 50% वेटेज, म्हणजे कळपाक सांगता 50% म्हणजे मार्क केल्ली इयर मार्क केल्ले न्हय वेटेज, ती म्हणजे ह्या स्किमीचो मिसयूज जाता काय ना ह्या संदर्भानय आमी चवकशी करता। अबाउट 75% आर एब्सोल्युटली डिजर्विंग, एब्सोल्युटली, द रेस्ट 25 आर नॉट ऑल अनडिजर्विंग, बट 75 to 78% आर फाउंड टू बी टोटली जेन्युइन केस, they have no problem at all. Balance 22% around, out of which almost 4% are dead, then 1% have gone out of India or out of Goa, then willingly withdrawal are about 3%. आता ही 7%, 8-9, 10% सुमार मातशे क्वेश्चनेबल आहा, तांची ऑलरेडी स्टॉप केली बेनिफीट. And that is why I said we are already benefiting around 2 crores per month because of this survey. Per month, so 24 crores per year. So Speaker, in view of this, एक मागणी आहा, जाल्यार at initial stage तूं कितें streamline कर. We will, once this survey is completed, we will put a very extensive guideline. पण लोकांकूय समजूंक जाय की bogus जाय जाल्यार already some cases have been filed. This time I am not filing cases so far, but in future, if there is a wrong information provided, it will be taken as a cheating, clear case of cheating, and people will have to face criminal cases. Some criminal cases have been filed already. परवरे विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।